आज खूप अत्यंत दुःखाची गोष्ट की एक मनशाक जेन्ना जखमी जाता एक मनीस तेन्ना ताजे घाव हो दोतोर ताका मलम लावन तो बरो करता। आज गोंयचो हो घाव कोण भरतलो? कित्याक ज्या ह्युमॅनिटीन दोतोर जे आमकां आमी म्हणटात देवा भशेन दोतोर जे गोंयकारांक जे ह्युमॅनिटीक पळय मरणांतल्यान वाचयतात, रोगांतल्यान वाचयतात, आज तांकां आपलो स्टेथोस्कोप गळ्यान घालून रस्त्यार देंवचें पडलें। 2 दीस जाले आमी पळयलें की IMA आसूं किंवा ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशन आसूं बाकीचे हेर इतर एसोसिएशनांनी डेडलायन दिल्ली की हाचेर सक्त कारवाई जावपाक जाय। पूण काल आमी राती 12:30 वरांचेर पळयलें की तो आरोग्य मंत्री खंय तरी बसला आपल्या घरार पांय वर करून आनी ती एरोगन्स लेवल देवना। ना आय वॉन्ट टू आस्क ते 3 दोतोर कोण? बिकॉज इन दॅट इंटरव्यू यू सेड पळय 3 दोतोर आपल्या मुखार बसल्या म्हणून। एक ताणें राजेश पाटलाचें नांव घेतलां तातूंत की राजेश पाटील हो पळय हांगा आहा म्हणून। नो हू हॅज गिवन दीस डॉक्टर द अथॉरिटी टू गो टू हेल्थ मिनिस्टर्स हाऊस एट 12:30 इन द नाईट? हा कसले कमिशनाक खावपाक गेल्ले? आय वॉन्ट टू आस्क द गव्हर्मेंट की जो खरो कायद्यान सिनियरिटी वायज जो डीन तिवारी हो तिवारी खरो डीन आसपा आशिल्लो। हे हफ्ते खावपी जो सद्याचो जो एक्टींग डीन आसा हांगा कितले दीस तुमी एक्टींग दवरतले? आनी तो आज ह्या दोतोरांक सांगता की ना ना ही इज रेडी टू अपोलोजायज। त्या दीस कित्याक ओगी आशिल्लो तर? आतां मेडिकल सुप्रिटेंडंट जो अपॉइंट जाला he has been appointed under which rule? Let the government come clear. Let Vishwajit Rane tell that the MS has been appointed under which rule? हांगा सगळे रुलां वायलेशन चल्ल्या। म्हाका दिसता आज हांव सगळ्या मिडियाच्या मार्फतांतल्यान सगळ्या गोंयकारांक हात जोडून उलो मारता, कित्याक हो प्रश्न आज खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टेचो ना। खास करून हांव भारतीय जनता पार्टीच्या दामू नायका कडेन मागता की हो लेट्स कीप पॉलिटिक्स असायड। सगळे इतर ऑपोजिशन पार्टी कडेन मागता, सगळे गोंयचे एक्टिविस्ट NGO सगळे गोंयकारा कडेन उलो मारता की आज आमी ह्या दोतोरा बरोबर उबे रावपाची गरज आहा। कित्याक जेन्ना मनीस आपले आरोग्य जेन्ना मनशाचो लायफ टू डेथ जेन्ना इन्सिडंट जाता तेन्ना हे दोतोर आमकां वाचयतात। आनी आज जेन्ना तांच्या डिग्निटीचेर तांच्या सेफ्टीचेर जेन्ना प्रश्न आज उठटा, कोण तरी एक VIP कल्चर मंत्री येवन एरोगंटली एका दोतोराक ह्युमिलेट करता, we have to stand by them. We will not bust down. We demand that this irresponsible minister Vishwajit Rane has to be sacked immediately. सगळे गोंय प्रेमी जे गोंय वाचोवपाक आज मुखार सरल्या, आज गोंयची नाशाडी कोणे केल्या? ह्या विश्वजीत राणेन केल्या। 17(2) आसतले, सेक्शन 39 हे आसतले, हाडपी कोण? हो आज आमचे राना काबार करपी मनीस कोण? हो विश्वजीत राणे। So I appeal to everyone. I think we all will have to come on road. Let's keep politics aside. दामू नायक तुका उलो मारता कित्याक फाल्यां तुजो जर तर कोण तरी घरचो जर बरो ना जालो जाल्यार तुका हॉस्पिटलान वचचें पडटलें। आनी तेन्ना कोण? हे दोतोर आमकां वाचयतले, हे पॉलिटिशियन न्ही, हे मंत्री न्ही। सो आय थिंक this has gone beyond politics. Let's keep politics aside. This is not the question of individual. This is a question of the dignity of the doctors. This is the question of the respect of the doctors. This is the question of the safety of the doctor. Today, Goa is bleeding. Who will heal Goa? When the doctors themselves have hit the streets, I think this is a sad state of affair. The entire country is standing with the doctors. And I am really thankful to all the doctor fraternity, all the media houses nationally, all the reporters, very dignified reporters who have come out openly in support of these doctors. And this is not the question of Dr. Rudresh alone, because this habitual minister has insulted a lot of doctors in past. There is no jurisdiction for him where he just enters, barge in and say you are suspended. There are 2 doctors which were suspended. He has suspended MTS, I have told lab technician, which details we had brought out yesterday. So he will have to give an apology to all those peoples. Last 13 years हाणे प्रदीप नायका कडेन कसली माफी मागतलो? साष्टांग नमस्कार नाक घासून तूं माफी मागतलो प्रदीप नायका कडेन? प्रदीप नायक डिनाक हाणे 2.5 वर्सां भायर दवरलो। गोंयकार विसरनाकात, कोविड टायमाचेर होच विश्वजीत राणे
ऑक्सिजनाचेर पयशे खावन ताणें गोंयकारांक मारले. सो आय थिंक टुडे द कायंड ऑफ कॉल्स आय एम गेटिंग सिन्स मॉर्निंग, आय मेट लॉट ऑफ डॉक्टर्स हियर, द एंगर, तांच्या भितर गोंयकाराचो जो राग आसा, सकाळच्यान पळय जे फोन आयल्या न्ही ताज्या वयल्यान हांव सांगता की गोंयचो हो वोल्केनो इरप्ट जाल्लो आसा. सगळ्यां कडेन मागता की आय थिंक वी हॅव टू स्टँड इन सॉलिडॅरिटी विथ द डॉक्टर्स. दीस इज द क्वेश्चन ऑफ द डिग्निटी ऑफ गोवा. गोंयच्या स्वाभिमानाचो हो प्रश्न आसा. ह्या गोंयच्या गोंयकाराच्या स्वाभिमान, डॉक्टराच्या स्वाभिमानाचो प्रश्न आसा. अमित बाब, काल ताणें एक इंटरव्यूत आपूण एपोलॉजी मागता म्हणून सांगल्या. अरे ती एपोलॉजी आमी पळयलो तो इंटरव्यू. दॅट इज द वे. दॅट एपोलॉजी इटसेल्फ इज एरोगन्स मरे. ना 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 हांव सांगलें, हांव आसा न्ही, हांव एपोलॉजी आहा न्ही, पूण आपूण डिसिप्लीन आय वील नॉट अलाव. सो लेट्स नॉट गो इन टू दॅट. वॉट ही हॅज डन इज एब्सोल्युटली रॉंग. ही हॅज टू कम आउट ओपनली and he has to apologize to all those people because he said last 13 years I am here. So हाजे आतां 13 वर्सान हाणें कोणे कोणाचेर अत्याचार केल्या पळय, अन्याय पळय केल्या, ते सगळे काडपाक लागलो. आनी यू विल नॉट बिलीव ऑल दीज विक्टिम्स जाचेर हाणें पळय केल्या, हे सगळे आतां आमकां कॉल करता. तांची माफी केन्ना मागतलो? ताणें सांगचें मरे, हो डीन सद्याचो आसा हो एक्टींग डीन आहा. ड्युरींग कोवीड टायम ही हॅज गिवन हिम द फूल पावर्स, प्रॉब्ली फॉर करप्शन आसतलें. तेन्ना आमी पळयले एका दोतोरान ताचे व्हेंटिलेटराचे भायर काडिल्ले. केस हॅड गॉन टू हायकोर्ट. सो दीस गाय इज नोन फॉर ऑल दीस थिंग्स. आय थिंक लेट्स स्टे युनायटेड. आय रिक्वेस्ट ऑल द मिडिया houses, you are the fourth pillar of democracy. Today Goa is under attack. Goa's backbone, which is the doctor fraternity, is attacked. Please get it to each nook and corner of Goa, because you are the medium which will get these doctors' emotions, doctors' pain and doctors' stress to entire people of Goa. Amit Babu, he said that he has not even ordered a suspension. This is all nothing was taken back. He has not ordered. So at the end he was asking the reporter that तुका दिसता आपली mental हे balance सारखी आहा का म्हणून he was asking it. So when he is on record saying ना आपूण नोट मूव करूंक ना, आपूण रागान, अरे फाल्यां वर रागान कोणाच्या पोटान सुरी घालतलो आनी म्हणटलो ना ना आपल्याक राग आयलो म्हणून. सो दिस टायप ऑफ क्रिचर्स आर डेंजरस. हांकां जर इतलो राग येता, हांचो प्रेशर जर इतलो शूट जाता, फाल्यां वच सुरी, बिकॉज ही इज एंटरिंग, इज बाजींग इन टू इमर्जन्सी न्ही रे. इमर्जन्सी वॉर्डान थंय तुगेले सिजर्स आसता, नायफ्स आसता. टुमोरो बिकॉज ऑफ दॅट एंगर ही मायट रिमूव अ नायफ अँड पुट इट इन द स्टमक ऑफ द डॉक्टर. सो डॉक्टर्स आर नॉट सेफ बिकॉज ही इज ऑन रिकॉर्ड. ही सेंग ना ना राग आयलो म्हणून आपूण सांगलें आपूण नोट मूव करूं ना. दिस इज ऑल रबिश. वी डिमांड दॅट ही हॅज टू बी सॅक्ड, without which we will not keep quiet. Goans will not keep quiet. He has to be sacked. There's no other way to this. 100%. I have told in the morning. I have, in fact, I am giving तुमच्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळे गोंयचे पर्यावरण प्रेमी, सगळे एक्टिविस्ट, सगळे NGO, सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आसूं, गोवा फॉरवर्ड आसूं, आम आदमी आसूं, तृणमूल आसूं, कोण सगळे जे सोशल लायफान आसा सगळे उलो मारता. आज हो प्रश्न डॉक्टराच्या सेफ्टीचो आहा. आमी जर हांचे बरोबर रावचे ना, कोण रावतलो रे हांचे बरोबर? यू इमॅजीन द कायंड ऑफ स्ट्रेस दे आर इन. ते भयान आसता मरे बाबडे. आणि वाका समज जर कंटिन्यू केलो, हाणें थंय मनीस सोडल्या फ्रेंच बियर्डवाले, ते फोटो काडटात कोण कोण आयला, कोण कोण उलयला, हांकां हो इंडिव्हिज्युअली टार्गेट करतलो. आय एम टेलिंग यू, will Chief Minister of Goa take the guarantee that nothing will happen to these people? I am telling you, this Vishwajit Rane will go individually behind all these people. And he is known for it. We didn't wanted to politicize this. Doctors had given an ultimatum. IMA had given, now DRD had given them 48 hours. They are asking for justice. GRD, the resident doctors. So, let's see, no? But as Goinkar, as Goan, we want this corrupt guy, this mentally unstable guy to be sacked from the cabinet. He cannot be there. तुम्ही पळयतात GNH. पळय गो, शी पाड पोडू हांचे, कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा,
तूं चड चिंतू नाका राव. हे पळय सगळ्यान शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेलां आणि बरेच प्रोडक्ट्स. अशें जशी आवयची माया जायना कमी, पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. पंचामृता